मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकूळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माथे आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा हय राजकारण बरेंच धुवलें अबकी बार आमचेंच सरकार एक पिक्या केंसांचो दुसरो धव्या फ्रेंच कटाचो सामकें फटिंगाचें राज्य हें केन्ना शेणी लायतले तेंच कळचें ना च्या घेयात तुमचे आपले बरे सकाळी उठलो की पेपर तो सगळो दवळून जालो की मागीर राजकारणाचेर आनी समाजकारणाचेर पोट भरून उलोवप तूं एक विसरलें मॉर्निंग वॉक पावसाचो आनी खंयचो वॉक पावसाचो हांवें असले पावसाळे कितले पळयल्या पावसाचो सुद्दां मॉर्निंग वॉक चुकोवंक फावना कितें आसता मगो हात पांय मातशे हाल्ले आंगाक इल्लो घाम काडलो की सारकें तरतरीत दिसता सो चुकोवप ना पयलीं च्या घेयात नाजाल्यार सदां भशेन न्हिवतली जाणा मुगो च्या घेवची म्हणटा ती तुज्या हातची साकर पालो जुस्ता जुस्त दीसभर जिबेर सारकी घोळत आसता हां जास्त खेळोवप नाका लाळी वांगडा जमनीर बी पडत ती वयता हांव मोरयेंत रासभर आयदनां पडल्यात पूण एक मात शेगलार चडोवपाक तुमचो हात धरपी कोण ना एक सांगू इंगर्जेची घांट वाजप एक वेळ चुकयता पूण हाजो च्या हाडपाचो वेळ केन्नाच चुकचो ना सून आसची म्हणटा ती अशी ओ दत्तू बाप्पा आसा मरे बरो ठणठणीत आसूं आसूं हो गे मुस्काचो पालो बरी दाळ आनी पणसाची भिंगतां घालून करपाक सांग तुजे सुनेक आनी हे पळय एक दोन सुके चपात्यो करपाक लाय आमगेर कितें देवी पुजल्या रे हां चवथीक अजून 2 म्हयने आसा तूं आनी कितें म्हणटा राव रे म्हाका एक सांग भाटकाराचो म्हशींक बी मोडला ना रे म्हटल्यार आयज सोमार न्हू रे मुस्काचे भाजयेची रूच आयली एक ल्हानसो खांदो मोडपाक सोदतालो पूण भलतेंच जालें मोडलो व्हडलो आनी तेका लागून करतलो कितें हाडलो तुका इल्लो पालो आगो इल्ली च्या घेवन यो गोंयना आयला मस्काचो पालो हाडला ताणें आवाज आयकलो हांवें काका भाटकारालो म्हशीं मोडल्यार भाजी आनी वामन भटालो नीरपणस मोडल्यार आमकां फटयलो मरे सामको आगो निरपणस तो मोडटकूच आवाज खाट करून येतकूच वामन भट दुर्गार उबो हेवटेन तेवटेन शिपडायल्ले एक 2-4 म्हाका पणस मेळ्ळे बाकीचे सगळे वामनान एकठांवन पाटे भरून तिट्यार व्हरोन विकले जसो गुरू तसो शिष्य पळयलां मरे भिंतीला सुद्दां कान आसतात म्हणटात पळय तें खरें आनी पानवेलीच्या निमतान मस्काक उदक पडलें तें पळयलें मरे तुवें दत्तू अप्पा तुजी सून मरे सामकी पारकी हां हय रे आनी हे रे सकाळीं तूं पासयेक बी दिसलो नासो मरे कितें जाता मरे कोण सोदचो नासलो की फटत मनान दुबाव जाता अरे तुका कितें दिसलें
हांव पालवलो म्हणून तशें न्हय रे. बेश्टे रे. आरे कितें जालें, सकाळीं भिरी भिरी पावस पडलो मरे. आंगाक मातशी थंडाय जाणवली. व्हडली गोदळी आनी दिलें न्हिदोन. आरे इतल्यान एक किळस आयकली. कोणाची रे? आरे वोंवळाची रे. वोवळाची? हय. म्हणजे म्हादेव आसा मरे? तेका कितें धाड भरल्या. आरे सरपंचा बरोबर हेवटेन दिवटेन भोंवलो की तेचो दिसावडो भरलो मरे. मागीर बोब कित्याक तर? आरे कमी माग पडल्या म्हणून वोंवळान चेड्याक बरोच तापयलो. तेणे घेतलो खोपीन वचोन फास. अरे देवा. तरी बरो वासो कोसमेल्लो म्हणून फास घेतकूच वासो खडायच करून मोडोन पडलो. जावं बाबा, पूण एक जाणा मरे, हे आतांचे भुरगे पळय आसा पुस्तकांक हात लायनात, पूण तांकां पर्संटेज बरी जाय, रिजल्ट बरो जाय. कशें जातलें? जाणा मरे तूं अप्पा, आमी दर एक फावटी भुरग्याचेर घालता, पूण केन्ना केन्ना आमी चुकता ताचेर कोण उलयतलो? खरें तुजें. आमी मरे एक एकदां आमच्या अपेक्षांचें वजें भुरग्याच्या तकलेचेर दवरता. पयसो मोडलो म्हूण शिक्षण मेळना रे. आरे ओळ तेका सी करूंक सोदतालें. काळ्याचो धवो केलो की ना पयसो भरपूर मेळटा न्हू रे. मागीर पोराच्या तकलेन आंकडे वचना आसतले तर. तूं अप्पा, तेका मरे दाजी वाजोवंक खंय मजा येता. दाजी? हय. अरे आं, अरे ताका डीजे म्हणटा. दाजी न्हू, डीजे डीजे. जाणा कोण, घरा कडेन म्हणून तेच्या रात दीस ढिंग चॅक ओ ब्रो अशे आवाज आयकपाक येतात. कितेंय जावं, वोवळाक मरे वचून मेळचेंच पडटलें. सामकें खचरा आसतलें तें. आरे रडोन रडोन मरे तेणी दोळे सुजयल्यात. आमी सगळ्यांनी सांगून पळयलें पूण कांयच फायदो जालो ना. निदान तुजें तरी गिन्यान मतीन घेतल्या पुरो म्हणटा हांव. चल या मरे. चल या तर. चल या. आगो, आमी मातशे वोवळागेर वचून येता. दार ओडून घे. आतां टिट्यार वयतात जाल्यार इल्ली दाळ घेवन येयात. बरें बरें. ओळ बरें आसा मगो. यो दत्तू आप्पा यो. तूं तरी ह्या पोराक समजाय मातसो. आयकून मुगो काळजान धस्स जालें. अशें जालें तरी कितें गो? काय ना, 12वेचो रिजल्ट जालो. पर्संटेज मातशी उणी पडली म्हणून हांवें ताका तापयलो. परिक्षेक परत बस म्हूण सांगलो जाल्यार सामको खवळ्ळो आनी म्हाज्या आंगार येयलो आनी म्हणपाक लागलो कसोच बसचो ना परत म्हणपाक लागलो. तुज्यान कितें जाता तें कर म्हणपाक लागलो. कितली पर्संटेज पडल्या गो तर? इतल्यो ट्युशनाच्यो फियो फारीक करून 74% मेळ्ळ्या. अरे वा, बरी पर्संटेज मेळ्ळ्या मुगो तर. मागीर कितें करूंक सोदता तो आतां फुडें? कर्म दळिद्रो डीजे जावपाक सोदता. ही पदाय ती पदाय दीसभर त्या मोबायलान आनी त्या लॅपटॉपाचेर पडलेलो आसता. आनी मातसो शिकलेलो जाल्यार इल्ली सुबेज पर्संटेज मेळपाची न्हू आनी 2% मेळपाची. डिस्टिंक्शनान येवपाचो. सी करपाक मेळचें नासलें. कांयच ना तरी एडमिशन तरी सहज मेळटलें आसलें. कितें उलयता गो तूं? तो वांसो जर आनीक 1% घट आशिल्लो जाल्यार तूं तुज्या पोराक वगडावन बसपाचें. जाणा मुगो गोंयान कितें घडटा तें सद्या? एक 2 वर्सां पयलींची खबर. दक्षिण गोंयान एका भुरग्याक 94% पडलेले. आवय म्हणू लागली तुवें जर आनी इल्लो अभ्यास केल्लो आनी 2% वाडयल्ले जाल्यार 96% मेळपाचे. आमचेंय नांव जावपाचें, तुजेंय नांव जावपाचें. अशें करून मुगो ती आवय त्या पोराचो जीव सकाळ सांज खावपाक लागली आनी खरोच तिणें ताजो जीव खालो. तो पोर जिवाक विटलो आनी ताणें उजगांवच्या पुला वयल्यान उडी मारून जीव सोंपयलो. घे 96%. आसा कितें फायदो? जे लोक पाचारूंक येताले तांकां ती वयल्यान सांगताली
मातसो आनीक अभ्यास केल्लो जाल्यार 96% घेवपाचो नाशिल्लो. आपलो पूत आपल्याक लागून जीव दिला हाचें तिका दुख्खूच नाशिल्लें. असल्या आवय बापेक लागून भुरग्यांची जीण पिळेर जाता. भोवळा, आगो तुजो एकूच पूत, अशें करूं नाका. शिकुनी ताका जाय तें. भुरग्यांच्या मना कडेन खेळूं नाकात. आतांची भुरगीं मुगो रोखडीच इमोशनल जातात. करूनय तांकां जाय तें, शिकुनूय तांकां जाय तें. आगो एक लक्षान घे, काल वांसो मोडलो सदांच मोडचो ना. केन्ना तरी मुगो भुरग्यांचें आयकतात. तांच्या मनाक आवडटा आनी फावता पळय तें तांकां करपाक दियात. आगो कितलो तेंप तुमी असो तांकां मामेरान दूद पिवंक दितली. परत एक फावट सांगता, पांयां पडटा तुमच्या अपेक्षांचें वजें तुमच्या भुरग्यांच्या माथ्यार दवरूं नाकात. तांचें जिवन सोंपोव नाकात. भुरग्यांक सुरक्षीत दवरात. आनी म्हादेव खंय गेला तर? गेला आसतलो हेडपाक. अरे बाबा, हेडपाक न्ही रे, हाडपाक. हे कितें हाडला रे? पेड्याची बॉक्सां? ते तर हाडल्यातूच आनी तेजे बरोबर नवीन डीजे सेटूय हाडला. म्हादेव, वालोर तुका, वालोर. म्हादेवाक समजालें. आमी समजून घेवया. जास्त खेळोंक नाका. लाळे वांगडा. तूं कितें फांसार घालता? आसूं. हो घे मुस्काचो पालो. दाळ राव एक मिनट.